विधानसभेत बिफाच्या बंदी आड उलयल्ल्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्याक चीट बरोवन ह्या मुद्द्याचेर उतर मेळोवचें नाजाल्यार तांणी सरकाराचो तेंको काडचो म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसीन उलो मारला. केंद्र सरकार देशभर गोहत्या बंदी लागू करतले हातूंत मातूय दुबाव ना म्हूण केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगान केल्ल्या वक्तव्याचो प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसीन निशेध केलो. Many MLAs who are not BJP but who have extended support to this government by writing a letter to the governor have opposed the ban of cow slaughter and the selling of beef in this state. My question is, are they playing to the gallery? Do they believe that they can fool the people of Goa by stating one thing and not acting? These MLAs who are not part of the BJP, today with this statement of the Union Home Minister, should not hesitate, immediately write to the governor and withdraw support from this government. इतले मजगती काँग्रेसीने गोहत्या बंदीवेल्यान सरकाराचेर टिका केली. The minority community depends on this. One, the Muslims, they are into trading. The Catholics is the main source of protein for the Catholics. Basically, they want to cut the food chain of the minorities. तुमकां गोंया इंडियेक रावंक जाय जाल्यार मांस खावपाचें बंद करा. You stop. That is to say, तुम्ही इंडियेक सान भायर वचा. That is the original idea of the BJP and RSS. प्रुडंटा खातीर नवा शेक. गोवा फिल्म फेस्टिवल 2 एप्रिला सावन सुरू जाता. 2 ते 5 एप्रिल मेरेन 4 दीस महोत्सव चलतलो. 2 एप्रिलाक सांजे 6 वरांचेर मुख्यमंत्री आनी बाकीचे मानेस्त महोत्सवाचें उक्तावण करतले. महोत्सवांत कोंकणी, मराठी आनी नॉन फीचर प्रकारांत इनामां दिवपाचें सरकारान थारायलां. बेस्ट फिल्म, निर्देशक, कलाकार आनी फिल्मांनी तंत्रीक वावर केल्ल्यांक खासा इनामां दितले. ह्या कार्यक्रमाचें खाशेलेपण म्हटल्यार ह्या 3 एडिशनाचें 2008-9 हो 5वो, 2010-11 हो 6वो आनी 2012-13 हो 7वो अशे 3 वेगवेगळ्या वर्साचे हेजे उरिल्ले खंडीत आशिल्ले सगळे सिनेमा ह्या निमतान सगळे गोंयकारांक ते महोत्सवाक पळोवपाक मेळटले. गोंयचो 7वो म्युझिक आल्बम बुयांव थिएटर्सांत रिलीज केलो. रेडिओ बुयांव हो आल्बम रिलीज करतना गायक स्वप्नील बांदोडकार आशिल्लो. ह्या आल्बमाचें वैशिश्ट म्हणल्यार हातूंत सगळे चडांत चड नवे गायक आसात. 12 गितां आसात आनी तातूंत 14 गायक आसात. तातूंतले 9 जाण नवे गायक जे पयलेच फावट गायतात. हा 17वा अल्बम आहे आणि 18वा अल्बम माझा आणि सिद्धनाथचा सोलो अल्बम असेल हे मी आज जाहीर करतो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इतल्याने खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.